सरचिटणीस लवू मामलेदाराक 6 वर्सां खातीर मोगो पक्षांतल्यान भायर मारलो. शेनवारा जाल्ले बसकेत पक्षाचे केंद्रीय समितीचो निर्णय. दुसरे वटेन मोगो पक्षाच्या निर्णयाचेर भंडारी समाजान उक्तायल्या तिडक. येवपी वेंचणुकेत परिणाम भोगपाची दिल्या शिटकावणी. गोंय सरकारात निर्माण केल्लीं 2 उपमुख्यमंत्री पदां बेकायदेशीर. घटनेत तरतूद ना. आचारसंहितेचे बंधन लागू. न्याया खातीर काँग्रेसीन धाव मारल्या वेंचणूक आयोगा कडेन. होळये दिसा परवरी जाली रक्ताची होळी. पूण अजून हल्लेखोर पुलिसांक सापडूना. ही पुलिसाची निष्क्रियता, गुन्यांवकारांचे चातुर्य काय राजकीय दबाव? प्रश्नाचे उत्तर गुलदस्त्यात. कुडचडे पुलिशेन जप्त केली सोऱ्याची 142 बॉक्सां. खाओ पिओ मजा करो. वेंचणुकेत तळीरामांची व्यवस्था करपाचो दुबाव. नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक. आता खबरो विस्तारान पळोवया. मोगो पक्षाचो सरचिटणीस आनी आदलो आमदार लवू मामलेदाराची पक्षांतल्यान 6 वर्सां खातीर हकालपट्टी केल्या. पक्ष विरोधी कारवाय केल्ल्याचो ठपको ताचेर दवरला. शेनवारा जाल्ले मोगो पक्षाचे कार्यकारी समितीचे बसकेत हो निर्णय घेतलो. मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान हे विशीं माहिती दिली. पक्षाचे हे कारवाये विरोधात कोर्टात वतलो अशें लवू मामलेदारान सांगलां. नेतृत्वावेल्यान मोगो पक्षात सध्या धुसफूस चल्ल्या. सरकार स्थापन करतना हे दिसून येताले. मोगो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान फकत सरचिटणीसाकच काडूंक ना, जाल्यार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक मिडिया आनी हेरांकडेन उलोवपाकय बंदी घातल्या. आज आमचे केंद्रीय समितीची बैठक आमी आपयल्ली. त्या बैठकीत आमी डिस्कशन खूब केलें. कालूच एक लेटर सभापती आणि गव्हर्नराक जनरल सेक्रेटरीक दिलें की बाबा ह्याचे फुडें MG पक्षाचो जे करस्पॉन्डन्स आसा ते आपले शिवाय आपुणूच कितें आसा ते धाडटलो आनी कोणूच धाडूं शकना. बाकीचे आयल्यार इग्नोर करचे. ह्या खातीर पक्षाक एक मोठो धक्को बसलो. अशे तरेचे एक्टिविटी जनरल सेक्रेटरी कडल्यान घडप म्हणजे मोठी बेशिस्तपणा, पक्षाच्या विरुद्ध कारवाई अशें केंद्रीय बैठकीत ठरलें. त्याची आमकां हाकलपट्टी करपाचो ठराव आमी घातलो 6 वर्सां. आनी आज त्याची ह्या मोगो पक्षांतल्यान जनरल सेक्रेटरीची 6 वर्सां खातीर हाकलपट्टीचो ठराव हांगा पास जालो. आनी पास जाता आसतना 8 विरुद्ध 4 आनी 2 तटस्थ 14 मेंबर आशिल्ले आनी तो एप्रूव जालो. आज जे ठराव आमी हांगा घेतल्या ते हांगा जरी एप्रूव जाले जाल्यार 30 एप्रिला आमची जनरल बॉडी जातली. आनी त्या जनरल बॉडीत हे घेतल्या ते ठराव कन्फर्मेशन जातले. तेन्नाच ते ठराव सारके वतले. गोवा 365 कडेन उलयतना लवून ताची बाजू स्पश्ट केली. बाबू आजगांवकाराक भायर मारपाच्या ढवळीकार भावांच्या निर्णयाक पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान ताका टार्गेट केला अशें लवू म्हणटा. पळयात तो कितें म्हणटा तो. बाबूक काडचो न्ही. बाबू कडेन मिटींग घेतले. बाबूक आनी हेका सांगलें यस यू बी विथ MG पार्टी, यू डोंट लीव द पार्टी. तुमी त्रासां पडटले पूण तुमी दोगूय जाण वेगळो ग्रूप करा सो दॅट नोबडी वील टच यू अशें म्हणून तांकां आमी एडवायस केलें आनी दे वर रेडी. पूण हेंचे तकलेन ताका बाबू आजगांवकाराक काडपाकूच आशिल्लें. कशेंच आयकना जातकीर मागीर हांवें लेटर शॉर्ट केलें स्पिकराक की हांव जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, म्हाजे शिवाय जर कोणीय लेटर हें धाडटा जाल्यार इट शूड नॉट बी एक्सेप्टेड. आतां तेंचो मूळ प्लॅन फेल जालो. प्लॅन फेल जातकीर मागीर काल तेंच्यांनी अर्जंट मिटींग घेतली आनी डिसायडेड की म्हाका पार्टींच्यान एक्सपेल करपाचो आनी सो मेनी इश्यूज एक्सपेल करुया म्हणून. नाजाल्यार करा म्हणून. म्हाका 6 वर्सां खातीर एक्सपेल करता. 6 वर्सां खातीर कित्याक? म्हाका लायफ लाँग एक्सपेल करा. आय एम रेडी आनी आय नो हाव टू गेट जस्टीस. थर्ड मागीर हें कितें जालो, ढवळीकर म्हणजे हे बाबू आजगांवकर एंड दीपक पावसकर ते दोगूय जाण ग्रूप करून वेगळे हें करपाक सोदी, भायर वचपाक सोदी MG पार्टीच्यान. हांव आनी आपातेली टूक इनिशिएटीव एंड टोल्ड देम नॉट टू लीव. तेन्ना ढवळीकारान एक रिपोर्ट हें घेतलें, डिसिजन घेतलें की आमी बाबू आजगांवकाराक भायर मारुया.
इंटेन्शन कितें बाबत गांवकर हरशीं म्हणून रावतना अशें तेंची आयडिया आशिल्ली आनी दीपक पावसकर हो चिड्डून उरतलो आपल्या बरोबर बिकॉज 2/3 मेजॉरिटी जायना आनी हे एटेम्प्ट तेंचो जालो म्हाका पयलीं इन्फॉर्म केलें आमी ताका भायर मारूया मारुया बाबत गांवकाराक हांवें अपोज्ड हांवें आनी एक कॉमेंट केलो तांकां ऑफ लेट पयर की विजय सरदेसाया कडेन 3 आमदार आसा विजय सरदेसाय आपले 3 सांबाळटा त्या बरोबर आनी 3 घेवन सांबाळटा 6 जाता तेजे कडेन वेर एज सुदीन ढवळीकरा कडेन 3 आसा तेतूंतले 2य तेज्या बरोबर रावना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. मगो पक्षाचे कृतीचेर अखिल गोय भंडारी समाज संघटनेन आक्षेप घेतला. मगोन सरचिटणीस लवू मामलेदाराक पक्षांतल्यान काडून उडयला. हो भंडारी समाजाचेर अन्याय अशें संघटना म्हणटा. मगो पक्षाक तिगोवन दवरपाक भंडारी समाजाचें योगदान मोठें आसा असो तांचो दावो. येवपी वेंचणुकेंत मगोक हे कृतीचो परिणाम भोगचो पडटलो अशी शिटकावणी संघटनेन दिल्या. मगो पक्षांतल्यो अंतर्गत घडामोडी उक्तडार येवपाक लागल्यात. फुडाऱ्यांची तोंडां वेगवेगळ्या दिशांनी आशिल्ल्यान पक्षांत एक वाक्यता दिश्टी पडना. ताचो फटको पक्षाचो कणो आशिल्ल्या भंडारी समाजाक बसला अशें संघटना म्हणटा. इतली वर्सां तेणें तें काम केलें सुरळीतपणान केलें पण अकस्मात ताका आतां ते पार्टीच्या भितर ताका काडलो गेलो आनी जे पद्दतीन ताका आज तो पळय न्याय दिला ते आमकां जाल्यार बरें दिसूना. हे सगळे तरेचे लोकांनी ताका धक्काबुक्की करून ताका भायर घातलो. ही लोकशाही न्ही. जर तेजे कडेन कितें चूक जाली पार्टी भितर तुमी बसून तो प्रश्न सोंपोवपाचो आशिल्लो पूण तें ना करता तुमी मुद्दाम करून ताका इतलीं वर्सां ज्या मनशान काम केलें पार्टीक ते पार्टीक काम करून सुद्दां आज ताका हें रिवॉर्ड मेळ्ळा. आनी आमचे भंडारी समाज जे आसा हेची जरूर दखल घेतली. जें कितें घडटा तें प्रत्येक वेळार आमच्या समाजाकच घडटा. कितेंय जालें जाल्यार भंडारी समाज जे आसा तांकां वापरता आनी जेन्ना टायम येता तेन्ना तांकां भायर उडयता. ही हेचे फुडें गोश्ट जावची ना की आमचे बांदव भंडारी समाजाचे बांदव जे आसा ते सगळे एक आसा आनी जें कितें घडटा तें सगळ्यांक आतां कळोन चुकलेलें आसा. आनी हांव सगळ्या गोंयच्या बांदवां कडेन भंडारी समाजा कडेन मागता की असले जे कृत्य जर कोणाच्या समाजाचेर जालें जाल्यार तेचेर आमी विचार करचो पडटलो. आतांच आमकां कळ्ळें त्या प्रमाणे म्हाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो स्थायी आमदार आतांचो आमदार प्रेजेंट आमदार ताणें अशें सांगिल्लें आसा प्रेस कॉन्फरन्सान सांगिल्लें आसा की लवू मामलेकारान जें पत्र बरयल्लें तें पत्र आमकां विचारून बरयल्लें म्हणून. अशें जर आसा ताणें जर आमदारांक विचारून जर पत्र जर बरयल्लें जाल्यार अध्यक्षाक कसली हातूंत पडपाची गरज आशिल्ली. अध्यक्षाक फक्त एकूच टार्गेट आशिल्लो की लवू मामलेकाराक थंयचो काडून उडोवपाचो आनी लवू मामलेकाराक थंयच्यान काडून उडयतकीर आपल्याक म्हाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो जाय तसो वापर करपाक मेळटलो हो ताचे फाटलो उद्देश आशिल्लो. तशेंच हांव मागता की आतां बायपोल इलेक्शन्स आसा बहुजन समाजान विचार करून मतदान करचें आनी म्हाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षात जर कोणी जर उमेदवार खंयच्याय हातूंत जर रावता जाल्यार परते 100% विचार करचो आनी मतदान करचें आनी तुमकां ग्रहीत धरल्या अशें तुमी दाखोवन दिनाकात हें तुमचे कडेन हांव मागता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत 2 उपमुख्यमंत्र्याची नेमणूक केल्यात ते पुरायपणान बेकायदेशीर. देशाचे राजघटनेत तशी तरतूद ना. तशेंच सध्या वेंचणूक आचारसंहिता लागू जाल्या. ही 2 पदां निर्माण करून आचारसंहितेचोय भंग केला काँग्रेसीन आरोप केला. हे विशीं तांणी वेंचणूक आयोगाकडे कागाळ केल्या. काँग्रेसीचो म्हणयारो त्राजन डेमेलोन ह्या आदेशाक आव्हान दिला. आचारसंहिते प्रमाण खंयच्याच राजकीय पक्षाक अशी नेमणूक करपाक मेळना अशें त्राजन म्हणटा. इलेक्शन कोड लागू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तरी आसतना जबरदस्तीन by an administrative order issued by the Under Secretary, they have appointed 2 deputy chief ministers.
वो जी तेंच्यांनी ऑर्डर पास केला इट इज एब्सोल्युटली वायोलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. हांवें काल इलेक्शन कमिशनाक कंप्लेन केल्ली आसा. to the Chief Election Commission Delhi, all the three who are there, plus the Chief Electoral Officer State of Goa, send them by email, plus from Goa we have got the receipt copy of the hard copy also given to them. ॲडव्होकेट रोहित ब्रास डिसान हे कागाळी फाटली तांत्रिक कारणां दिल्यात. Part 7 that Mr. Trajan de Mello referred to is that no ad hoc appointments is to be done. As per the manual given by the Election Commission of India, in 2.1 of the manual, the Election Commission states that the role of the parties in power is those directions issued in the Election Code of Conduct and the Model Code of Conduct. As far as the role of the parties in power is the flesh and blood of the Model Code of Conduct as far as elections are concerned. And one of the restrictions put there was that no ad hoc appointments was to be done. Now similarly in the manual of the Election Code of Conduct, that is 5.8.1, it has been stated by the Election Commission that the model code envisages that during the period of its operation, no ad hoc appointments in government, public undertakings shall be made which may have the effect of influencing the voters in favor of the party in power. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. गोंयचे शिक्षण खातें सध्या अधांतरी. नव्या मंत्रिमंडळात ह्या खात्याक मंत्री ना. खातें वांटपाची अधिसुचोवणी जाहीर केल्या तातूंत शिक्षण खात्याचो उल्लेखूच करूंक ना. आम आदमी पक्षान सरकाराचे कृतीचेर बोट दवरला. हे विशीं सरकारान स्पश्टीकरण दिवचें अशें आपान मागलां. कितल्योश्योच सरकारी शाळा बंद पडल्यात आनी कांय बंद पडपाच्या वाटेर आसात. हाचे वयल्यान गोंयांत शिक्षण क्षेत्राची कितें दशा जाल्या हे दिसून येता अशें आपाचो म्हणयारो वाल्मिकी नायक म्हणटा. पयर एलोकेशन केले ऑफ मिनिस्टरल पोस्ट. हांव तुमकां दाखोवंक सोदता हे नोटिफिकेशन. हातूंत चीफ मिनिस्टर, 2 डेप्युटी मिनिस्टर, सगळे मंत्री हांचे सगळे पोर्टफोलिओ बरयल्ले आसा. इश्यूड बाय वर्षा एस नायक, जॉयंट सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. इतले पोर्टफोलिओन एज्युकेशन खंयच ना. देर इज नो एज्युकेशन मिनिस्टर इन गोवा एज पर दीस नोटिफिकेशन. तुमकां जर कितल्यो मिनिस्ट्रो आसा, कसल्यो मिनिस्ट्रो आसा गोंयांत हेंच खबर ना, तुमी कितें सरकार चलयतले. सो हाजेर बेगीनच्या बेगीन एक कितें तरी तांणी रिस्पॉन्स दिवचो. समाजातल्या सर्वसामान्य मनशाक घेवन सरकार फुडें वतले अशें प्रमोद सावंतान म्हणिल्ले. हांचे अंत्योदय म्हळ्यार नेमके कितें हे प्रमोद सावंतान स्पश्ट करचे अशें आप म्हणटा. पूण हांचे अंत्योदय म्हळ्यार कितें हें मातशें डॉक्टर सावंतान क्लियर करचें. हे कितें निमण्या कॅसिनो ओनराक सुद्दां बेनिफीट दिल्या शिवाय रावतले, कित्याक अजून पर्यंत पळयला कोण एप्लिकेशन दिता तांचे एप्रूव जाता आनी इलेक्शना पयलीं तांकां लायसन्सां मेळटा आनी नवे नवे व्हडले व्हडले कॅसिनो येवपाक लागिल्ले आसा. हे कितें निमण्या मायनींग कंपनीक सुद्दां बेनिफीट दिल्या शिवाय रावतले. त्याच मायनींग ओनरांक लीज दिल्या आनी परत सुप्रीम कोर्टान सगळें बंद केल्लें आसा आनी आज मायनींग बेल्टान सगळे लोक उपाशी पडल्या. हेंच आमचें अंत्योदय. सगळ्या इंडस्ट्रियलिस्टांक, भायले इंडस्ट्रियलिस्टांक हांगा येवन भायल्या लोकांक हाडून पोल्युटींग इंडस्ट्रीज घालपाक परमिशन दितले, हेंच आमचें अंत्योदय. काय सोणशीच्या गांवांत उदक सुद्दां पिवपाक मेळना, हांकां उदक पावयतले. स्कुलान वचपाक बस सुद्दां ना, हांकां बस दितले काय. गोंयच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो ना, तांकां नोकऱ्यो पावयतले काय. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. होळये दिसा पर्वरी रंगाच्या बदला रक्ताची होळी जाली. तरणाट्याच्या एका गटान दुसऱ्या गटाचेर हत्यारां घेवन हल्लो केलो. हल्ल्यात जखमी जाल्ल्यांक रुग्णालयांत भरती केल्ले. ही घडणूक जावन 2-3 दीस जाले तरी लेगीत हल्लेखोरांक अजून पुलिसांनी धरूंक ना. थळावो आमदार हे घडणुके वयल्यान तळ्यात मळ्यात आशिल्ल्याचो दिसता. हल्लेखोरांक पुलिसांनी अटक करूंक जाय आशिल्ली अशें थळावो आमदार आनी मंत्री रोहन खंवटे म्हणटा. पूण हल्लो जावन 3 दीस गेले तरी हल्लेखोर पुलिसांच्या हातीक सापडना हे सत्य. पर्वरी मतदारसंघान पयर होळीच्या दिसा ही दुर्घटना, थिंग्स विच हॅव हॅपन्ड इज समथिंग विच इज रियली सरप्रायझींग ऑन द वे इट हॅज टेकन प्लेस. एक भुरगो
ताजे बरोबर एक 4-5 वांगडी ताजे घेवन सडनली 5-6 स्पॉटाचेर वता, सुरयो काडटात, सुरयो भुरग्यांचेर मारता, कोयते घेवन येतात आनी दे गो एट अबाउट 5-6 लोकेशन्स आनी दे स्टार्ट एक्चुअली असॉल्टिंग पीपल. बिरेस्तारा होळी जाली, आज शेनवार जाला, अजून पर्यंत दे आर नॉट एबल टू ट्रेस द कल्प्रिट्स. असल्यो गोष्टी आमी सहन करून घेवचे ना. वी आर व्हेरी क्लियर की द यूथ हॅव टू बी गिवन अ डायरेक्शन. युथांक बरें फुडें व्हरतले जाल्यार आमचो हांगा सरकार सद्या काम करता टू एन्श्युअर अ बेटरमेंट फॉर द यूथ. आनी एट द सेम टायम वी वील नॉट एक्सेप्ट समबडी कमिंग प्लेइंग विथ सच थिंग्स आनी भुरग्यांक धमक्यो. We need to ensure that justice prevails and we need to ensure that the people who have committed this crime are immediately booked. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. अरावले कुठ्ठळे सर्व्हिस रस्त्याची पळोवणी थळावी आमदार एलिना साल्ढाणान केली. हे वेळार तांच्या सांगातान थळावे पंचायत मंडळ, भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी आणि जुवारी पूल बांदकाम कंपनीचे अधिकारी आशिल्ले. हो रस्तो घराच्या वयर देगणार आशिल्ल्यान थळाव्यांनी आक्षेप घेतला. संरक्षण वण्टीच्या देगेन बांदिल्लो कॉन्क्रीट रस्तो उंचायेर जाल्यार तांची घरां सकयल्ल्या वाठारांत आसा. देखून पावसाळ्यात पुरा सारकी परिस्थिती निर्माण जावन तांच्या घरात उदक भरपाची शक्यताय आसा. हाका लागून थळावे लोक भियेल्यात. We are here precisely to finalize all the infrastructure that is needed to ensure that there will be no problems during the monsoons for the people on either side of the road. And we have been assured by Mr. Hiramat, the representative of PWD, and Mr. Swami. Where's Mr. Swami? He disappeared. Swami also has told us that now we have been told by one of the persons that they need another 1 month to complete the concretizing of the road. However, we have been assured that simultaneously the work on the gutters. Now there are 2 gutters to be constructed. One is the road gutter and the other is the adjacent gutter to take care of the drainage of the water near the houses. Now both these works will start simultaneously. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. सुशेगाद गोंयकारांक दोतोर राम मनोहर लोहियान जागे केले. पुर्तुगीजांचे अत्याचारी राजवटीत गोंयकार तोंड धापून जियेताले. लोहियान स्वतंत्रतायेची कीट वडयली आनी तातूंतल्यान गोंय मुक्तीचें होमकुंड पेटलें. ह्या थोर स्वातंत्र्य झुजाऱ्याक आमी विसरूंक पावना. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन म्हळां. राम मनोहर लोहियाच्या जयंती निमतान मडगांवां आयोजीत केल्ल्या भलायकी शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्यात कामत उलयतालो. 18 जून क्रांती दीस समितीन ह्या शिबिराचें आयोजन केल्लें. शेकड्यांनी लोकांनी ह्या शिबिराचो लाव घेतलो. 18 जून आमी सेलेब्रेट करतात क्रांती दीस म्हणून मोठ्या दबाज्यान, पूण तरी आसतना जगा लागून आमी 18 जून सेलेब्रेट करतात. ज्या 18 जुनाचो जनक हो राम मनोहर लोहिया, ताजी जयंतीक आमी ताका विसरपाक जायना. ताजी जयंतीक ताका याद करप हें सगळ्या गोंयकारांचें कर्तव्य आसा. राम मनोहर लोहिया 18 जुनाक जो नारो दिलो, जय हिंद म्हणटा तो, त्या नारांतल्यान गोंयकाराच्या काळजा भितरची कीट पेट्टाली स्वातंत्र्याची, ती कीट फुकर घालून ताका ताजो उजो जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळ्ळो आनी तातूंतल्यान गोंय स्वतंत्र जावपाक पावलें. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. खंयच्याय भाशेंतल्या साहित्याचो अणकार करतना तें पयलें समजून घेवप गरजेचें. मूळ भाशेंतलें साहित्य जर तुमी समजून घेतलें ना जाल्यार तुमचें अणकारीत साहित्य वाचतल्यांक समजपाक कठीण वतलें. नामनेची लेखिका आर्शिया अक्सत्तारान सांगलें. मडगांवच्या रवींद्र भवनात अणकारीत पुस्तकांच्या प्रकाशन सुवाळ्यात मुखेल सोयरे म्हणून आर्शिया उलयताली. लेखिका ओल्गाच्या मूळ पुस्तकाचे दामोदर मावजान कोंकणीत अणकारीत केल्ले विमुक्ता आणि विवेक शानबागाच्या पुस्तकाचे रमेश लाडान अणकारीत केल्ले घाचर घोचर ही 2 पुस्तकां शेनवारा उजवाडाक आयली. So for me, translating Ramayana was really a way of trying to see who I was and what this culture was that I live in and what this culture is that I belong to. Yeah, because
I belong here. Yeah, this is my story as much as anybody else's. And that's why I translated Ramayana. So when you choose to translate something, make sure it speaks to you first. Because if it doesn't speak to you, it's not going to speak to us. So choose well, choose wisely, enjoy your translation. आपल्या भुयेची भास गिरेस्त करपा खातीर आमकां अणकाराची चडांचड गरज आसा अशें लेखक दामोदर मावजो म्हणटा. खूप बरेच साहित्य निर्माण जाताले पण पुर्तुगेज भाशेन बरेच साहित्य निर्माण जाय नाशिल्लें ताका लागून ताका ती खंत उरताली म्हणजे करताले कितें लागीं बाकीची भाशांनी म्हणजे फ्रेंच भाशेन जे तयार जाता किंवा स्विडीश भाशेन जाता तातले बऱ्यांतले बरें साहित्य हाडप आनी ते अनुवाद करप. म्हणजे केन्ना केन्ना अशें जालें तुमी स्टीफन zweigचे नांव आयकलें आसतलें. स्टीफन zweigचे जे पुस्तक ती स्विडीश भाशेंतली ती उजवाडा येवपाची ते सगळ्यांत पयलीं पुर्तुगेज भाशेंत येताले. अशे तरेन पुर्तुगेज भाशेन आपली गिरेस्तकाय अनुवादा वरवीं वाडयली. लोकांक बरें साहित्य म्हळ्यार कितें हें समजुपाक मदत जावंक पावलें. अशी संदी आमकां कोंकणीक मेळची अशी आस्त हांव पयली उक्तायतां. कित्याक आमी भुरगीं आसात तांचो फुडार आसा आनी फुडाराचे नदरेन ती जे विचार करता आसली जाल्यार अनुवादाचेर ह्या नदरेन तांणी विचार करचे. आपले भुयेची जी भास आसा ती गिरेस्त करपा खातीर अनुवादाची आमकां चडांत चड गरज आसा इतलें लक्षांत दवरचें. इश्टानो मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. आता मारुया एक नदर हेर खबरांचेर. पळोवया न्यूज राउंड अप. मनोहर पर्रीकराच्यो अस्थी 40 मतदारसंघात भोंवडोवपाचें भाजपान थारायला. ताचोच एक भाग म्हणून 26 तारखेर अस्थी कलश कुट्टरी मतदारसंघात व्हरतले थळाव्या भाजप मंडळान सांगला. 3 प्रोग्राम हातीन घेतलेले आसा. पयलो जो प्रोग्राम आसा पळय तो आमचो म्हणजे कंडोलन्स जो आसा शोक सभा आसा पळय ती आमचो मेन प्रोग्राम आसलो. आनी तो प्रोग्राम आसा फाल्यां आमी अरेंज केल्लो आसा. फाल्यां सांजचो अरेंज केल्लो आसा आमी. आनी हो जो प्रोग्राम जातलो तो फाल्यां 4 गोबळेश्वर हॉल आसा पळय भाटीकर स्कुला कडेन थंय जातलो. एडवोकेट नरेंद्र सावयकर हांची सकाळी मतदारसंघात कुट्टरी मतदारसंघ आसा पळय तातूंत तांची विजीट आसा. आनी ही जी विजीट आसा ती सकाळी 9 ते 1 पर्यंत सुरू जातली. ह्या रॅलीची सुरवात जी आसा पळय ती ओल्ड चौगुले कॉलेज हांगासून सुरवात जातली. आनी ताज्या नंतर ही जी मिरवणूक आसा ती श्री सिद्धिविनायक गणपतीचें मंदिर आसा त्या रोडांतल्यान हावजींग बोर्डान EWS कॉलनी आसा पळय थंय दामोदराचें जें मंदिर आसा पळय थंय वतली. राय जाल्या नंतर आमी जो फेरी पॉयंट आसा त्या फेरी पॉयंटची ती रिवर आसा पळय त्या रिवरीन आमी ही ज्यो हस्ती आमचे कडेन कलश हस्ती आसा पळय थंय आमी त्यो विसर्जीत करतले. कुडचडे पुलिसांनी 142 सोऱ्या बाटल्यांची बॉक्सां शेनवारात ताब्यात घेतली. चोर मार्गान तांचो वेव्हार चलतालो असो दुबाव आसा. At 2:30 hours, we received information that one tempo travels bearing number GA02U 7242 carrying a liquor illegally without any documents. Upon this information, myself PI Kurchorim Police Station and PSI Sagun Sawant and other police station staff conducted a raid and trapped the said tempo. During Panchanama, we found various types of bottles, liquor bottles, found, and all including 142 boxes. Total amount was rupees 1,82,775 was seized. The seizure was found from the possession of one Mr. Vikram, son of Babu Bandekar, resident of Sheldon, Cape. Okay, and in view of forthcoming Lok Sabha elections and code of conduct, we started our extensive patrolling. आणि इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.